खातीर चातुर्मास व्रत प्रयुक्त विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले चरणकमलाक वंदन कोरून हांगेल सर्वांकय स्वागत करतास. तुमक पुरो जनाक गोत्त आशिल्लें म्हणकेची आमगेले गुरुवर्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल्या इच्छानुसार पैरितलेची सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य हस्तान उद्घाटन जालेलें आसा. ताजे प्रयुक्त आज देखून 4 दीस म्हळ्यार आयतार पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम हे स्टेजार आयोजन केलेलें आसा. तशी आयचे कार्यक्रमाचें नांव सितार वॉयलिन संमेलन. ताजे कलाविद जावन आसाची सितारारी श्री अंकुश नायक आनी वॉयलिनारी श्री यज्ञेश रायकर. तांकां सहकलाविद जावन साथ दिता आसाची तबलारी पंडित राजेंद्र नाकोड आनी पकावाजारी श्री सुखद मुंडे. हांगेले एक संक्षिप्त परिचय तुमगेले एदरात सांगूक मस्त इच्छा पावत आसा. आयचे हे कार्यक्रमाचे सितार कलाविद जावन आमगेले मंगळूरचे जावन आशिल्ले श्री अंकुश एन नायक हांणी एक्सपर्ट शिक्षण संस्थे स्थापकाध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र एल नायक आनी डॉक्टर उषप्रभा एन नायक हांगेल सुपुत्र. प्रस्तुत हांणी टेक्नॉलॉजिस्ट संशोधक आनी ख्यात संगीतकार जावन आसाची आनी हे पुरा क्षेत्रांत मस्त नांव पाविल्लें आसा. हांणी हांगेल्या 9 वर्ष प्रायेरी उस्ताद रफीक खान हांगेल लागीं तालीम आरंभ केल्या. प्रसिद्ध घटम कलाविद विद्वान त्रिची KR कुमार हांगेल लागीं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत ताळज्ञान ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ घेतिल्लें आसा. ITC संगीत रिसर्च अकॅडमी कोलकाता हांतू प्रसिद्ध सरोद कलाविद पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता हांगेल लागीं वऱ्यान ತರಬೇತಿ घेतिल्लें आसा. ऑल इंडिया रेडियो कॉम्पिटिशन 2009 जाल्लें तसल्या स्पर्धेंतू हांणी प्रथम बहुमान घेवन आतां प्रस्तुत ऑल इंडिया रेडियो आनी दूरदर्शनाचे A ग्रेड कलाविद जावन B हाय ग्रेड कलाविद जावन आसाची. हांकां मेळ्ळेली प्रशस्ती पुराय रवी कोप्पिकार अवॉर्ड, अविनाश हेब्बार मेमोरियल युवा पुरस्कार, दक्षिण कन्नड राज्योत्सव अवॉर्ड असल्या सुमार प्रशस्ती हांकां मेळ्ळेल्यो आसा. मुख्य जावन हांणी USA चलचे तसल्या ग्लोबल रिदम्स वर्ल्ड म्युजीक एन्सेंबल हांतू उन्नत कलाविदांगेलोट्टू हांणी तांगेल सहभागित्व घेतिल्लें आसा. प्रस्तुत हांणी एक्सपर्ट संस्थेचे एक डायरेक्टर जावन आसाची आनी USA युनिवर्सिटी ऑफ अरिझोना हांतू MS डिग्री घेतिल्ली आसा. हांकां स्वागत. आनी आयचे वॉयलिन कलाविद जावन आसाची यज्ञेश रायकर. रेडियो म्युजीक हांणी तांकां यंग क्लासिकल सुपरस्टार म्हणून बिरुद दिलेलें आसा. प्रस्तुत हांणी मुंबय गांवचे कलाविद जावन आसाची. हांणी तांगेल्या 2 वर्ष प्रायेरी वॉयलिन अभ्यास प्रारंभ करून 4 वर्ष प्रायेरी कार्यक्रम दिलेलो आसा आनी त्या कार्यक्रमांत 600 जन भाग घेतिल्ले आसाची. हांगेल गुरू तांगेल आनू जावन आसाची स्वर प्रज्ञ पंडित मिलिंद रायकर आनी हांणी गान सरस्वती किशोरी अमोनकर हांगे लागीं तरबेती घेतिल्ली आसा. हांणी वोकल म्युजीक वरेन शिकयलें आसा. तांगेल गुरू आनंद पेडणेकर आनी वॉयलिन अभ्यास सद्या म्हणटात तांणी विद्वान डॉक्टर L सुब्रमण्यम हांगे लागीं तरबेती घेत आसाची. हांगेल केलो मुख्य कार्यक्रम खंय जालेलो म्हळ्यार पंडित जितेंद्र अभिषेकी फेस्टिवल गोवा, पंडित सवाई गंधर्व भीमसेन फेस्टिवल पुणे हांतू तांणी तांगेले परफॉर्मन्सीस दिलेलो आसा. तांगेले अन्नालोट्टू हांणी USA संगीत कार्यक्रमाचे टूर कोरून आयिल्ले आसाची. हांणी हरिहरन आनी आशा भोसले वट्टू एक संगीत आल्बम तांतू संगीत गायन केलेलें आसा. मुख्य जावन कशें म्हळ्यार आमगेल्या भारताचे पूर्व राष्ट्रपती जावन आशिल्ले डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हांगेले येता तांणी परफॉर्म केलेलो आसा.
हांकांय स्वागत. ह्या दोन कलाविदांकय आजी तबला साथ दितासाची ख्यात तबला वादक पंडित राजेंद्र नाकोड हांनी ख्यात हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतगार पंडित अर्जुन सा नाकोड हांगेल सुपुत्र मागिरी तांणी तांगेल अन्ना लगीची आनी तांगेल अण्ण जावन आशिल्ल्या रघुनाथ नाकोड आनी तांगेल बाकी पुरा अण्णा लेगी तांगेल्या तबला तालीम घेतली आसा. मागिरी कर्नाटक संगीत नृत्य अकाडेमीन तूं अभ्यास करून तबलांत उन्नत स्थान पाविलास. कद्री गोपालनाथ, पंडित शिवकुमार शर्मा, पंडित विश्वमोहन भट, पंडित उल्लास कशालकर जी, पंडित जयतीर्थ मेवंडी जी, डॉक्टर प्रभा आत्रे आणि अनूप जलोटा हांकां पुराय तांणी तबला साथ दिलेलो आसा. मुख्य जावन हांणी सवाई गंधर्व भीमसेन फेस्टिवल, स्पिरिट ऑफ युनिटी आणि डेल्ली इंटरनॅशनल म्युजिकल फेस्टिवलांतू हांणी तांगेल्या सहभागत्व घेतिल्लें आसा. भारतांत मात न्ही USA UK, स्विडन आणि कुवेटांतू असल सुमार देशांतू तांणी तांगेल्या परफॉर्मन्सीस दिलेले आसा. हांकांय स्वागत दिता आसा. आयचे अनेक सहकलावीद जावन आसाची पकावाजारी श्री सुकत माणिक मुंडे हांगेल जन्म एक संगीत कुटुंबेंतूची जाल्लेलो आसा. हांणी 6 वर्स प्रायेरी गुरु शिष्य परंपरेरी हांगेल अन्नालोट्टू पंडित माणिक मुंडे तबला आणि पकावज अभ्यास प्रारंभ केलेला. हांकां प्रसिद्ध ध्रुपद गायन कलाविद पंडित उदय भवालकर हांगे लागीं स्वरज्ञान प्राप्त जाल्लेलो आसा. संगीत मार्तांड पंडित जसराज, पंडित राहुल देशपांडे, पंडित जयतीर्थ मेवंडी, पंडित आनंद बाटे, कौशिकी चक्रवर्ती, विदुषी मंजुषा पाटील कुलकर्णी हांगेलोट्टू हांणी साथ दिलेलो आसा. पंचम निशाद तांणी कंडक्ट करतसल्या बोलावा विठ्ठल, आयडियल जालसा, सवाई गंधर्व भीमसेन फेस्टिवलांत हांणी साथ दिलेलो आसा. हांणी बरें जाल्यार भारतांत मात्र न्ही UK, US, स्विडन, दुबय हांगा पुरे कडेन हांणी परफॉर्मन्सीस तांगेले दिलेलो आसा. हांकां सर्वांकय स्वागत म्हणून आता सोलपडान हे कार्यक्रम आरंभ जाता. पुरा जनान तांकां तांगेले आसनारी आसीन जावं म्हणून निमगून घेता. check. सगळ्यांक नमस्कार. प्रथम जावन देवालांनी स्वाम्याला आशीर्वाद घेवन आमी आजी हांगा एक युनीक कॉम्बिनेशन म्हणत सितार आनी वॉयलीन आमी दोग जाण फर्स्ट टायम ओटू वाजिता आसाची एंड आमी कसनेची सान चुकी जाल्यार तुमी पुराय माफ करका म्हण निम घेता पुराय मालगड आसाची तुमगेले पुराय आशीर्वाद घेवन आमी आजी राग झिंजोटी आजीन स्टार्ट करताची. फर्स्ट थोडे वेळ आमी क्लासिकल प्रवचन मागीर केलो तुमकां तशेंच केलो भजन्स पुराय प्रस्तुत करताची. सो फर्स्टाक राग झिंजोटी. थँक्यू.
पारंपरिक बंदिश असा. मेरो मनस हरलं सावरिया.
टाइम कितना काय म्हणा जगताल कॅन्सल एक घंटा है हल राग झिंझोटी जतरी आता मी राग भाग्यश्री प्रस्तुत करता છે.
आता दोन क्लासिकल कॉम्पोजिशन वाजले. नाव आम्ही लाईट क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्युझिक तुमच्या समोर सादर करतात. अँड देर आर टू सॉंग्स, टू व्हेरी फेमस सॉंग्स दॅट वी आर डेडिकेटिंग. अँड नाव सांगा ना, तुम्ही ऐकात आणि फिगर इट आउट युअर सेल्फ.
खायचे एक सुंदर जावन आशिल्ले सितार आनी वायलीन संमेलन कार्यक्रम प्रस्तुत केलेलो आहे. अंकुश नायक हांकां तशेंच यज्ञेश रायकर हांकां धन्यवाद. एक गट्टे प्रोत्साह दिवका. आमगेलो ऑनलायन आशिल्ले निमित्त आतां जनान घर कडेन बैसून पळोवच चड जाला. बट इन्स्पायट ऑफ दॅट मस्त जन येवन हांगा बैसून हे संमेलन कार्यक्रम सुंदर जावन आशिल्लो. दोग जन यंग आर्टिस्ट, देशांत विदेशांत प्रतिष्ठ नाव घेतलेले आर्टिस्ट. हांगा वेंकटरमण देवस्थानाचे हे चातुर्मास संदर्भारी वीर वेंकटेश्वर कलावेदिकेंतू एक चांग जावन कार्यक्रम दिलेलो आसा. तांकां देव आनीक मुखार देशांत मातने विदेशांतूय चांग नाव घेवचे भाग्य दिवं म्हणून सांगून हांव तांकां आमगेल्या आडಳಿತ मंडळी तर्फेन तशेंच चातुर्मास समिती तर्फेन आनी सर्व समाज बांधवाल तर्फेन हार्दिक जावन धन्यवाद दिता. हांकां सन्मान करता म्हणून हांव आमगेल्या देवस्थानाचे मुक्तेसर जावन आशिल्ले सतीश प्रभू तशेंच एडवोकेट किरण राव हांकां आपयता आसा. कल्चरल कमिटीचे शिवानंद शेणे आनी दिनकर कामत हांणी सहकार कोरता. सुखद माणिक मुंडे हांणी पक्वासांतू तांकां सहकार दिल्लो आसा. दूर जावन आशिल्ले बॉम्बे जावन तांणी सुप्रसिद्ध पक्वाज प्लेयर देशांत विदेशांत मस्त कार्यक्रम दिलेलो आसा. तांकांय ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ದಿತಾ ಸರ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಕೋಡ ಹಾನಿ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕುಶ್ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಸಿತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಸರಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಬ್ಲಾ ಬಾರಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ, ನಿಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ದೇವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುಖದ್ ಮಾಣಿಕ್ ಮುಂಡೆಯವರಿಗೆ ಸಹ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ದೇವರದ್ದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವರೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. पाय दुखून आणि 3 दीस आमगेले परमपूज्य काशीमठाधिपती श्रीमद संयमेन तीर्थस्वामीन मंगळूर पेंटेक आमगेले वेदव्यासाला पुनर्प्रतिष्ठित दशमानोत्सव टायमार सुधींद्र डायग्नोस्टिक सेंटर म्हणून काशीटांतू आमगेले समाज खातीर समर्पण केलेलं आसा. हे समर्पणाचे प्रयुक्त जावन श्री सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान हे 5 दिसाचे कार्यक्रम करता आसाचे आज प्रथम जावन आज हे सितार आनी वायलीन संमेलन पाय सुप्रसिद्ध कलाकार जावन आशिल्ले, संगीतकार जावन आशिल्ले, जयतीर्थ मेवंडिल्ले, चंद जावन आशिल्ले भक्ती संगीत कार्यक्रम चलचे आसा. तशीच परा देश विदेशांत सुप्रसिद्ध जावन आशिल्ले अनूप जलोटा हांगेले भजन संध्या कार्यक्रम पूण मँगलोर येवन अशें दिसना मँगलोर आल्या भशेन, बिकॉज आय एम ऑल्सो फ्रॉम गोवा. म्हाका थोडी आशीर्वाद आणि प्रेम आमचेर आसचे. आणि सगळ्यांक नमस्कार. ते पुरा जनांना टायमार येवन इथं म्हळ्यार आर्टिस्टान येतना जन कितलो आसता की तांकां आर्टिस्टांक चंद खुशी जाता. मस्त जन नासल्यार तांकां
चंद चंद संगीतकारच्या सांगच्याक तांकां लायक मन येता तेज्यान पुरो जनान 6 घंटा आयल्यार करेक्ट 6 घंटे कार्यक्रम प्रारंभ करून 8:45 भितर आमी कार्यक्रम मुक्ताय केल्यार हांगा आयल्यांक तांगेले घर काडोवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ जाता